COFP, DOPV, VCDC, IRD. Dear brothers and sisters, the fruitful dialogue with one another helps us to live the teachings of Christ and witness our faith. The theme chosen for our 6th day of spiritual preparation is, like Saint Francis Xavier, let us fruitfully dialogue with others. The 6th day of Novena has been dedicated to priests and all consecrated men, COFP, DOPV, VCDC, and IRD, apostolates in the Archdiocese, Feast of Saint Andrew, Apostle. The first reading, the disciples' dialogue with people. Gospel, Jesus enters into dialogue with his disciples. Jesus commissions the disciples to have dialogue with people. As we pray for God's grace to make us the instruments of dialogue, we pray for our priests and religious brothers and their ministry, the work of formation in the seminaries and the ongoing formation of priests, and an abundance of vocation.
एकेरीत मागणे उत्सव 25 रॅलिकांची दाखोवण 2024 आनी आमी चलत आयल्या आनी वचून चलता ती परिशदीक वाट मनान धरून तयार केलां. ह्या वेळार सगळ्या भावार्थान आमी हे मागणे हांगासर करुया आनीक हे ओत्मीक तयारेक आमी सुरवात दिवया. सगळीं उबीं रावन बरोबर हे मागणे आमी करुया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. बायगेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसां पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शिव वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रॅलिकांचे दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवासो दितली शिव वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारां आमकां कर. आमेन. Check. 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 Test. Check. Test. Check. sogli devaci mogal burgi bałbojni ami sogli devaci mogal burgi amcia babanamka apoila आपल्या मोगानामका एकटायल्या आपणा
पित्याचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाल भावा भयणांनो, एकामेका लागीं संवाद करूंक आमी आमच्या जिविताचें म्हत्व वळखता आनी क्रिस्ताची शिकवण वेव्हारांत घालता. हेंच ओळखूंक आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसा आमी हो विशय रोसला. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे देखीन सोमेस्ता थंय फोलाबोरीत संवाद करुया. जेजून देवाच्या राजाची बरी खबर परगटतना मनशा लागीं संवाद केलो आनी आपणें केल्लें तशें आपल्या शिसांकूय करून पाठयलें. 12 शिसां मदलो एकलो भाग्यवान आंद्रे, जाची परब आयच्या दिसा पवित्र सभा समारंभता. आयचो नोवेनाचो दीस सगल्या याज्ञिकां आनी सगल्या मोटवाशी बाप आसत आनी तशेंच दियोसिसाच्या COFP, DOPV, VCDC, IRD खात्याच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या खात्याच्या वावरा उद्देशी देवाच्या मोळ्यान वावरूंक आमकां देव आपोवणी मेळटा. तो सगल्या थंय संवाद करूंक आमकां देवाची कृपा मागतना सगल्या आमच्या याज्ञिकांनी आमच्या मोटवाशी भावां पाद्रीची चालू आकारणेची वावरां सेमिनारीन चलतल्या आकारणेच्या वावरा पासत आनी आमचे पवित्र सभेक देव आपोवणी बोरतेन मेळूंक आमची मागणी ह्या मिसा भेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. बाबा भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पांया सरशी आमी जमल्या. ताचे परबेक आमची तयारी कशी आज नोवेनाचो 6वो दीस आनी आज पवित्र सभा भाग्यवंत आंद्रे धोरनदूत हाची परब समारंभता. आनी ह्याच्या मिसांत आयज आख्ख्या नोवेनाच्या मिसांनी आमी याज्ञिकां म्हत्वाच्या खातीर मागता. आमचे याज्ञीक जेजूच्या काळजा सारके जावंक आनीक ही देव आपोवणी आमच्या गोंयांत आमच्या कुटुंबा वरवीं आमकां जायती फावो जावंक ह्या मिसांत आमी मागता. बाबा भयणो, देव जावन आसा संवाद करपी, भासाभास करपी. आमी दुसऱ्या थंय संवाद करूंक, भासाभास करून जेजूक आमी परगटूंक, जेजूची ओळख दुसऱ्यांक वांटूंक हाचो सेवा धर्म आमकां आपयता. पूण जायते पावटी हो संवाद, ही भासाभास आमी दुसऱ्या सांगाता करूंक विसरल्यात. ह्या संवादा वरवीं, भासाभासा वरवीं जेजूक आमी परगटूंक विसरल्यात. ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव बाकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराध देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somjaka Gudko, Somjaka Gudko, Krista ka Gudko, Krista ka Gudko, Somjaka Gudko, Somjaka Gudko.
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोल पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. आमचे मागणे आमचे गरजो फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून देवा मुखार ओगेपणान दवरुया. भोवडत्या देवा आमच्या मोगाड बापा शिव वर्तमान परगोटूंक आनी परजेचो गवडी जावंक जेजून वेचून काडलेलो भाग्योत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन कुर्सा मोरो पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विणवणेन आमकां सगल्यांक पणबो करून आमच्या गवड्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावूंक बोड दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. बसुया. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठी वेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी उसारची जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजान तावन सोत मानशी जाल्यार तुजें थारोन जातलें. काळजान तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. वंटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशांचें थारोन जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं कदींच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस्त कित्याक सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय थारोन मेळटलें. पूण ताचेर बाबार दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बाबार दवरतलीं कशीं. खबर परगडपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांचीं पावलां कितलीं सोबीत. पूण बरी खबर सगलींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन खानार पडचो आनी खानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां तो तांच्या खानार पडूंक ना बी. दुबावा विरेत कारण शेकांत पृथ्वीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान
तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब गायन करून जातलो. Shekanchik pritumichil, taco talo aikung yeta. Shekanchik pritumichil, taco talo aikung yeta. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलोप ताच्या हाताचें खांब पोरगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. Shekanchik pritumichil, taco talo aikung yeta. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकुंकूच येना. तरी शेकांचेक प्रतिमेचेर तांचो ताळो घाजता. सर्वेस्पराच्या क्षमापुर्यान तांचो संदेश पावता. Shekanchik pritumichil, taco talo aikung yeta. शुवर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. सोमी म्हणटा, म्हजी फाटल्यान यात आनी मनशांक दोत्तात तसले कारबी तुमी जायशे हांव कोत्तलो. Alleluia, 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 alleluia. Survis por तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गालिलाच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यांत जाळां मारतात ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले कारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचूंक आनी दोग दुसरे भाव जाकोब जेपेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार जेपेदेवा आपल्या बापाय सांगाता आपल्यो रापणी शिंवतात ते ताणें देखले. आनी ताणें तांकांय आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Konkani tuka Krista. आख्खो संवसार जोडीत पूण आपलो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाब. ही उतरां जालीं शिववर्तमानांतलीं, पूण इनास दे लॉयला आनी भाग्यवंत फ्रांसीस हांचे मदें जाल्ल्या संवादाचो एक मुखेल
भाग. आनी ह्या संवादा वरवीं भाग्योंत फ्रांसीस शावेरान आपलें मन बदल्लें आनी आयज ताची नोवेना करूंक आमी आयज हाजीर जाल्या, कित्याक तो एक व्हड मिस्योनार जावन गेलो आनी आमकां सगल्यांक एक व्हड भाग्यवंत. मोगाळ इश्टानो, आमच्या जिवितांत दर एका दिसाक संवाद गरजेचो आनी संवाद जावं तो पवित्र सभेच्या मळार, जो आमच्या समुदायांनी जमातींनी वेगवेगळ्या परिशोधींनी जाता, तेच परी राजकीय मळार, जे आमच्या ग्रामसभांनी, विधानसभेन, लोकसभेन आनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर संवाद गरजेचो. आनी ह्याच वरवीं आमकां जायतीं बरेपणां मेळटात. तशेंच आमच्या कोचेरींनी, तशें कोर्टांत आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत इश्टां मित्रां वांगडार कुटुंबांत लेगून संवाद आमकां गरजेचो. आनी हेच खातीर आमी आयचो विशय घेतला तो म्हणल्यार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन सोमेस्तां तांय फळाबरीत संवाद करुया. भाग्यवंत फ्रांसीस काल्तिकायेचो आनी उमेदीन भरलोलो आनी लोकां वांगडा संवाद करचे खातीर तो तांची भास शिकलो. खेरीत भाशेन त्या काळा वेल्यो ज्यो पद्दती आसल्यो त्यो आपणावन आनी लोकांची जी चाली रिती आसात त्यो मानून घेवंक तांचे मदें भोंवन तो आपलो धर्म परगडटालो आनी देवाचो मोग दुसऱ्यांक वांटतालो. आनी खेरीत भाशेन हाचें उदाहरण म्हणल्यार जेन्ना भुरगीं आसलीं तेन्ना कापीण वापरून तांकां एकठांय करतालो आनी आपलें उतर जावं दोतोन तांकां परगडटालो. आनी तेच भाशेन जेन्ना दुसरीं आसलीं, वडील आसलीं, तेन्ना गायना वरवीं तो तांकां ही दोतोन शिकयतालो. मोगाळ इश्टानो, जेन्ना फ्रांसीस शावेर जापानांत गेल्लो तेन्ना तांची संस्कृताये विशीं, ताचे भाशे विशीं ताका कांयच खबर नासली. पूण ह्या वेळार देखून तो आपली मन वापरता, जायतो तोकोस घेता, तांची भास शिकता आनी तांकां हे देवाची खबर परगडचो प्रयत्न तो करता. आनी खेरीत भाशेन जेन्ना कोणूय वायट आदारताले क्रिस्तांव मनीस जावं सरकारी अधिकारी, तांकांय संवादा विशीं तांकां निटार हाडूंक तो वावुरतालो आनी आपल्या वडिलां सांगाता चिटी वरवीं तो संवाद करतालो. मोगाळ इश्टानो, आयच्या शिवर्तमानांत आमी खेरीत भाशेन संवादा विशीं आयकलां आनी तें म्हणल्यार आयज आमी परब समारंभांव ते भाग्यवंत आंद्रेक आनी पेद्रूक ताच्या भावाक तो पयलो मेळटा आनी तांकां तो आपयता खरो, पूण मिस्योनार जावंक वा शिश्य जावंक आपयना, पूण सादीं उतरां वापरून मनशांक धरता तसले कारवी करूंक तो आपयता. कित्याक तेंच ताका बरे तरेन समजतालें, कित्याक ते कारवी आसले. आनी तशेंच फुडें वेता आनी दुसरे जे झाडां शिंवताले तांकांय तो आपयता. आनी हे भाशेन तांच्या चाली रितींत, तांच्या वावरां मदें मिसळ जावन तांची तें कितें समजतात त्या विशीं समजून तांकां शिकोवन दिवंक वावुरतालो. आनी तशेंच जेन्ना आमी जायत्यो वपारी पळयतात तेन्ना त्या काळा वयली जेन्ना शेत रोयताले, शेता विशीं वा झाडां विशीं वा सुकण्यां विशीं जेजू तांचे लागीं संवाद करता, कित्याक तें तांकां समजूंक बरे भाशेन येतालें. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी खेरीत भाशेन आयकता तें म्हणल्यार वेगवेगळ्या सुवातींनी वचून चीस जेजूचे शिवर्तमान परगडटाले. आनी ही उतरां आमकां मेळटात ती म्हणल्यार संवाद हांगाय गरजेचो, कित्याक जावं परगडपी ना आनी आयकुपी ना जाल्यार देवाचें उतर परगडूंक जायना. आनी हेच खातीर भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता आयकुपी आसूंक जाय आनी परगडपी आसूंक जाय. आनी ह्या वरवीं संवादा विशीं देवाची खबर परगटूंक तांकां सोंपेपण येता. आनी ह्या खातीर जेन्ना ते देवाचें उतर परगडटाले तेन्ना जायते त्रास कोश्ट तांकां पडटात, पूण तरी आसतना दुसऱ्या वांगड्या सांगाती ते वेतात आनी आख्खे संवसारांक आपले शिव वर्तमान परगटीत दुसऱ्या वांगडा संवाद करीत ते वेतात. मोगडेशान आयची देवाचें उतर आमी आयकलां आनी संवादा विशीं आमी नियाळ केला खरो, पूण आमचो संवाद कशे तरेन जावंक येता काय. पयले सुवातेर आमी म्हणटा सोमेस्तां लागीं संवाद म्हणल्यार सोमेस्त म्हणल्यार इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटले ऑल, सगळीं. आनी ह्या खातीर जेजूचेर आमी नदर मारल्यार जेजू जावं गिरेस्तांक, गरिबांक, सरकारी मनशांक जावं धर्मिकांक सगळ्यांक एक सारको लेखतालो. आनी जेन्ना पातकीं आसलीं तांकांय तो आपलो बरे भाशेन तांकां घेतालो. आनी हेच खातीर फारिजेवां लागीं, जुदेवां लागीं, पातक्यां लागीं जावं सामारितानां लागीं तो संवाद करता, तांचे विशीं तो समजून घेता आनी तांकां बरे मार्गार हाडूंक तो वावुरता.
आनी ऑल म्हणटात तेन्ना मोगाळ भाव भयणो ए आनी एल एल. आनी हे उतरां वापरून आमच्यांनी आयज आमच्या जिविताक हो संदेश वापरूं येता. पयले सुवातेर मोगाळ भाव भयणो संबोध जावन येता संबोध आमच्या कोरण्याचो. आनी हें कोण येता ए फॉर एक्शन. आमी फकत उतरांनीच न्हय पूण आमच्या कोरण्यांनी दुसऱ्या सवे उदार जावन दुसऱ्यांक समजून बोगसणें मोयपास दया समजिकाय हे गूण वापरून दुसऱ्या लागीं आमी संवाद करूं येता. आनी खेरीत भाशेन आमच्या कोरण्या विशीं जेन्ना आमी दुसऱ्या लागीं संवाद करता तेन्ना तो अदीक व्हडता परीत जाता. आनी हे खातीर पयले सुवातेर ए एक्शन ह्या वरवीं आमी आमचो संवाद करूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर एल ते म्हणल्यार डायलॉग ऑफ लायफ. म्हाका दिसता न्हू आयच्या दिसान जायते आमी कल्चर ऑफ डेथ हें आयकता. आनी जिविताक आमकां जायते फावटी मान ना. आमी वस्तूंक चड मान दितात जाय वा आमच्या दुसऱ्या कसलेय कर्तुबाक चड मान दितात जाय पूण मनशाक जायते फावटी आमी मान दिवंक विसरतात. आनी हेच खातीर दुसऱ्याच्या सुखांत दुखांत तांकां समजून जिविताक पयलो वयलो मान दिवंक आमी हो संवाद करूंक गरजेचो. आनी हें करतना दुसऱ्यांक समजून घेवंक जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या कसलेय फंक्शनांत वेता जावं ते मरणाक जावं ते वाडदिसाक वा कसलेय संवादाक वेता तेन्ना बरे तरेन तांचे लागीं संवाद करून तांची कुशालकायेन दुखांत आमी वांटो घेवंक वावरचें गरज. आनी तिसरे तरेन आमी म्हणटा डायलॉग ऑफ लव. आनी हो म्हणल्यार मोगाचो संवाद. आयज आमी नदर मारीत जाल्यार समाजांत जायते कल्चर ऑफ हेट चलता. म्हणल्यार आमी दुसऱ्यांक बरे तरेन मानून घेनात. दुसऱ्या मनशा सोबे आमकां जायते फावटी राग येता विंगासाची भावना उप्रासतात. पूण आमी जेजूचेर नदर मारल्यार जेजू सगलोच मोग आनी देवूय मोगान आमचे खातीर आपल्या पुताक ओपून दिता. आनी हे खातीर आमच्या जिवितांत मोगान आमी दुसऱ्या लागीं संवाद करूंक भोव गरजेचो. आनी हे खातीर दुबाव भिरांत आनी गोर पयसावन एकामेका लागीं आनी दुसऱ्या लागीं खेरीत भाशेन आमी संवाद करूंक गरजेचो. म्हाका दिसता न्हू आज जेंतेस नंबर 2 हो पवित्र सभेचो दाखलो आमकां सांगता दुसऱ्या वांगडा संवाद करूंक पवित्र सभेक खेरीत भाशेन देवाचेर आयज आमी परगटूंक गरज. आनी हें करतलो जाल्यार आमी दुसऱ्यांक समजून घेवंक तांकां समजता तशी आमी शिकोवंक गरजेचें. आनी तेच परी नोस्त्रा येता ते नंबर 2 हो पवित्र सभेचो दाखलो हेरां धर्मा वांगडा संवाद करूंक आमकां उस्कायता. आनी हो संवाद जावं दी मोगाचो. आनी खेरीत भाशेन हो आंकडो म्हणटा दुसऱ्या धर्मा मदें जें कितें बरें आसा तें नाकारिनासतना तांची तुस्त करून आमकां सोंपता जाल्यार आमी आमच्या धर्मा आड जें ना तें आमच्यांनी आपणावंक जाता. आनी हे वरवीं दुसऱ्यांक नाकाचे बदलेक तांकां समजून घेवंक तांचे लागीं मोगाचे पूल बांदूंक आमी वावरुया. तर आयच्या दिसा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देख आनी तशेंच भाग्यवंत आंद्रेची देख घेवन ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन जेजूचो आदार आमकां मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबान समाजांत जावं दुसऱ्या संस्कृताय वांगडा समाजीक जी आमची जायती कातीं आसात तांचे वांगडार आनी सगल्या वांगडार बरे तरेन मोगाचो संवाद करूंक. आनी तशेंच आयच्या दिसा जेन्ना आमी देव आपण्या खातीर मागता तेन्ना सगल्या देव आपणाक वावरतल्या कात्यां खातीर आमी मागुया. आनी खेरीत भाशेन मिसांत आमी ऑल म्हणल्यार सगल्या लागीं संवाद करूंक मोगाचो जिविताचो आनी आमच्या कोरण्याचो संवाद करूंक आमी देवाचो आदार आमकां मागुया. उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो सा फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन देवा मुखार घालुया. पवित्र सोबेचे वडील देवाच्या मोल्यान वावर करतना लोकांताय संवाद करूंक पवित्र सोबेचे मौन आनी दिशा पोरचेक दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. संवादा उदेशी जायते प्रस्न सुटावे जातात आनी सगल्यांक बरेपण मेळटा.
हें सत आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वळखूंक सगळ्यां थंय आनी भोव करून समाजाचे देगेक आसतल्यां थंय संवाद करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. याज्ञिका आनी सगळ्या मोटवाशी भावां पासत आयचो दीस भेटयलोलो आसतना देवान तांचें मन जेजूचे दिशेन उजवाडोंक सगळ्या तांच्या मिसावान क्रिस्ता सोबेन संतोश मेलूंक आनी तांचें जिवीत जेजूक गोवाय दितेलें हातयार जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. देवाच्या मोल्यांत वावरूंक देव आपोवणी मेलूंक आमच्या दायसिजीन स्थापलोलीं जायतीं खातीं वावुरतात. तांच्या वावराक सुफलाय तशेंच सेमिनारीन चलतेल्या आखान्नेच्या वावराक देवाचो आशिर्वाद आनी पवित्र सोबेक देव आपोवण्यांची भरती फाव जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बोमोगड बापा, आमी एकामेका सांगाता जियेतना एकामेका बरोबर काम करतना वावुरतना एकामेका मदें संवाद एकामेका सोबें भासाभास करून आमचे मदें बरेपण शिपडांक आनी जेजूकूच परगटूंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां तुजे कृपेन आनी देणेनी भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमची आनी आमगे पवित्र सोबेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गेच्या बापा बाग्योत आंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता. त्या देण्या वरवीं आमीची तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदलली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी ही बहरो. हे परी तूं आमकां दिताय त्या खुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामान जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासनांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावू. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासून फावो. ओखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासनीक गोवड्या तुजो एंड तूं केदींच साणिनाय, पूण भाग्योंत धरून दोता वरवीं निरोन तरी तो राखताय. तुजे पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्यात आनी तुज्या एंडाचे गोवडी तांकां नेमल्या. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सर्व दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपले कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं जेसून उंडो घेतलो. तुका बापा दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच जेजून खाल्स घेतली. तुका बापा नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराचे हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. सोम्या जेजू तुझे मोडून आमी समोर ओंपता. तुझे पुरो जीवनपण आमी भोरगोता. तुझ्या येण्याक आमी ओंत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी खो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदूता, भाग्योन सान फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बाबा भयणीनो, एकामेका सगळें भासाभास करून संवाद करून आमचे मदें जायतें बरेंपण करूंक शकता. आनी ह्या संवादा वरवीं भासाभास वरवीं आमी जेजूकय परगटूंक शकता. असल्याच मनान आमी सगळ्या सांगाता
भासाभास संवाद करून जेजूचे पोरगुटल्यार जावंक जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां त्या देवा बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक तुझी तुजी कशी खोशी सरकार सरकार जाता जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करण्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाचो पूत, ह्या संवसारांत जियेतना सगळ्या ताणें संवाद करून आपले सीस जावंक देवाचे राज परगटूंक तो वावुरलो. आमच्या काळजान येवन संवादा वरवीं आपल्याक परगटूंक आज तो आमकां आपयता. ताच्या जेवणांत वांटो घेता ते आमी सगळे सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणींच कमुन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Shalmona, Hazaboktin, Kuria Bozor, Kuria Jevon. Shalmona, Hazaboktin, Kuria Bozor, Kuria Jevon. Jedu Jezu amche mode, Zazamka utočive. Zabuidan din vasniče, odmiał dziewan godajcie, eko tudzie amcie orpon, babak pawojam cię bozo, dusza
भक्ती करुया बसून करुया जेवण कुशाल मनान ताजा भक्ती करुया बसून करुया जेवण येतू बाबा येतू भयणी जेजू वांगडा करपे जेवणी बाबाक पेल्याक समोर पिले जिवीत जाता मोलाचे तुकाच भेटोय सगळ्या काळजाक दिसती बसून आत्म्या सोता खुशाल मनान ताजा भक्ती करुया बसून करुया जेवण 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 येतू बाबा येतू भयणी जेजू वांगडा बसया आमी ताणे बसया ताच्या उतरार भुकेन ताणे कुडी रोखतात येयात बसया देवा जेवणाक काळजान वेगून देवा पेल्या खुशाल मनान ताजा भक्ती करुया बसून करुया जेवण खुशाल मनान ताजा भक्ती करुया बसून करुया जेवण आमचे दोळे धांपुया आनी थोडोसो वेळ ओगेपणान सारुया आमच्या काळजांत जेजू आयला ताचें आसलें आमच्या जिवितांत अणभवुया ताका दिनवास आमी दिवया प्रार्थुया बाबा दोरदुताच्या हातांतल्यान आमकां पावलोले जेजूच्या कुडी रोखताचें जेवण आमी घेतला ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरोवन आमच्या बाबा भयणीक जेजूची ओडून आडूंक आमकां कृपा मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसुया आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या पाद्री मिंगेल पेरेरा आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलोल्या दियाक एंटनी मेल्विन गोम्स हांकां आमचे दिनवास तशेंच एंटनी पेरेरा हाच्या फुडारीपणा काल गायनाची मांडावर करतल्यांक आमी दिनवासता आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 6वो दिसपोट्या मिसांचो वेळ 6:7:15
8:30, 9:45, 11 आनी सांजेचे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. आयज हांगासर इंटर रिलिजियस मिटींग अंतो धर्मीक मेळावो आशिल्ल्यान 9:45 आनी 11 मीस आसचें ना, पूण उपरांत 12 वाजता मीस आसतलें. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तींक सकाळची 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. फुलां भेटोवंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिशेक कळोवचें. तुमी बागेवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरता थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान हात दवरून मागणें करून घेवं येता. आशिर्वादाक सगळीं बी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन संवादा वरवीं मोगाचे पूल बांदूंक तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणें सांगातान करुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सोगल्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. त्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटा. आमेन. So